श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकर्णीचो हो जत्रोत्सव, जाका आमी शुड्योत्सवूय म्हणटा आनी घडोत्सवूय म्हणटात. आज गडो लाठार गडो म्हणजे तुमी पळयला आतां लाट आसता देवीचें आनी ताजेर गडो वयर काडटात आनी ताका फेरी मारतात. ह्या कोरोनाची पॅन्डेमिका लागून आमी भरपूर म्हणजे काळजी घेवन आनी कंट्रोलान दवरून सगळें नियंत्रणान दवरून हो उत्सव साजरो केल्लो आसा. सगळे एसओपीज बरे प्रमाणात पाळले आसात आनी देवस्थानाचे सगळे महाजन तशेंच कुळावी समस्त ग्रामस्थ आनी सगळ्यांनी भरपूर हातभार लावन बरे तरेन हो बरे प्रमाणात साजरो करपाचो एक उत्तम असो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आसा. सगळ्यांक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी खरें म्हणल्यार ही जात्रा जी आसा ही दिवजोत्सवान सुरू जाता, मागीर गड्याचो उपास एक दीस आनी आज गडोत्सव, फाल्यां ताजी संगता जाता गुलालोत्सवान. रथ कितले आसा तुमी? संस्थानाक सगळे टोटल 3 रथ आसा. सो तिनी रातीक 3 रथ जातात. पयली राती विजय रथ, दुसरी राती नवो हाडला अंदूच हाडला आमी सिंह रथ, आनी राती जालो तो महारथ जो पोरूं हाडिल्लो. तर हे लाट बी खंय साकून हाडटा तुमी? वर्स नवी हाडटा? हय, हे लाट 2 कडेन आसता. म्हणजे एक बाळ्ळीकर्णीच्या देवळा मुखार आनी एक पुनेश्वराच्या देवळा मुखार. सो पोरूं जे लाट हाडले पळय ते आमी तळये घालून दवरता उदका भितर आनी ते पुनेश्वरा देवळा कडेन वयर काडले जाता. आनी अंदू नवी लाट हाडप आसता. अंदू ते आमगे कांय महाजन कामणां आसता. सो कामणां कावरी म्हणटा ती थंय ते लाट मारप आसता. ते पयलीं मारतात, सादारण शिवरात्री जाली की ते मारता आनी ताजें बरें वाजत गाजत उत्सवान ते हाडटा. आनी ताजोय भरपूर कार्यक्रम आसता जो अण्णी जाता. अण्णी त्या लाठाची बरी सांगणी बी जाता हाडटा आसतना. आनी हे लाट पयलीं सगळे हातान धरून हाडटाले. अंदू ते लाट हाडपा खातीर आमी एक लाट वाहन केल्लें आसा आनी तो त्या लाट वाहनाचेर ट्रॉलीचेर घालून ते हाडटात. कितें कितली लांब हें उरता आनी कितें ह्या लाटा बद्दल आमकां मातशें? सादारण 25-30 मिटर आसता हें लांब आनी ते कशें मेळटा तशें हाडप आसता तें. म्हणजे तुमी घेरी पळयली जाल्यार एक डायमिटर हो 30 मिटर आसता, 30 मिटर आसता. आनी ताका मनशां बांदतात आनी ताका तो गडो देवागडो आसता ताका बांदप. एक्चुली हें देवी खातीर एक सांगणी आसा पयलीं की फाटचे आनी पोटची दिता म्हणून सांगून घेतलें आसा देवी. त्या प्रमाणे तो गडे आसता ते ल्हान भुरगे आसता तांकां पोटां तोपता आनी व्हडले गडे आसा ते 2 तांकां फाटी तोपता. सो तेच ते फाटचे आनी पोटचे म्हणटा ताका. देवी एक आंगवण अशें करून आमगे उत्सव असो करून हो उत्सव साजरो केल्लो जाता.